नमस्कार येवकार तुमकां सगळ्यांक. आमी पळयतात गोंयान कितलेशे वॉटर बॉडीज आमचे कंटेमिनेट जाल्लेले आसा आनी तशेंच कितलेशे बांय ते आतां पिवपाचे लायक उरलेले ना, ते खुबशे कंटेमिनेट जाला. तशेंच एक बांय आसा जे एक हिस्टोरीक युनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज सायट फॉन्टेनेस पणजी हांगसर थंयसरली एक बांय जे लोकल्स यूज करताले. आतां ते उदक 7-8 वर्सां जाल्यार कंटेमिनेट जावन आतां ते यूज करंक पावना. केन्ना थोडेच अशी जाता की 2-2, 3-3 दीस कितें कामाक लागून PWDचे वॉटर सप्लाय येयना, त्या खातीर ते बांयचेर डिपेंड आसले. आतां ते बांय कंटेमिनेट जाला आनी हांगसरले जे लोकल्स आहा ते 7-8 वर्सां जाले ते एक डिपार्टमेंटचे दुसरे डिपार्टमेंट, दुसरे ते तिसरे सगळे डिपार्टमेंटाचे दारां खटखोन तांकां नाकाले, तरी तेंचो हो प्रॉब्लम सुटावो जावंक ना. तर आमी जाणून घेवया तांकां मेळोन कितें प्रॉब्लम आसा, कशें कंटेमिनेट जाले आनी खंयच्या डिपार्टमेंटान तेंच्यांनी वचोन ट्राय केले की हो प्रॉब्लम सुटावो जावचो. तुमचें नांव कितें आनी कितें एक्चुअली इश्यू आहा तुमच्या? म्हजें नांव वेंसल कोस्ता. आय एम रेजिडेंट ऑफ फोंतायन्स. सो आमचो आतां सद्याक एक मेन इशू आसा ती फोंतायन्स एक बांय आसा. ही बांय बेजिकली खूब वर्सां जालीं लोक हांगासर उदक यूज करताले. आतां फाटले 7-8 वर्सां जाल्या हितून सिवेज मिक्स जाल्या. आतां ती जी सिवेज मिक्स जाल्या पळय आमकां एक्झॅक्ट खबर ना कित्याक लागून ती मिक्स जाल्या, ती कोणें फोडून हें केल्या, कशी हें जाल्या, बट ती हांगासर जावं ना. तो चेंबर आनी खंय तरी फोडला. सेकंडली इट इज क्लियर वायलेशन अंडर द वॉटर प्रिव्हेंशन अँड कंट्रोल पोल्युशन एक्ट 1974 बिकॉज वॉटर पोल्युशन म्हटल्यार बेजिकली लोकांक यूज करूंक मेळना उदक. सेकंडली गोवा स्टेट पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड जे आसा तेंचो एक एन्युअल वॉटर क्वॉलिटी रिपोर्ट येयल्लो. त्या रिपोर्टाच्या अंडर बेजिकली ताणें बेजिकली नॉट जस्ट रिवर्स मार्क केल्या दॅट हांगा पोल्युशन जालां, तितून बोरवेल आनी ग्रावंड वॉटर एंड ओपन वेलूय बेजिकली येता. आतां ही ओपन वेल हातून जर कंटेमिनेशन जाल्लें आसा, सो थंय एन्युअल वॉटर क्वॉलिटी रिपोर्ट आहा पळय ती क्लियरी म्हटलां दॅट वेल ज्यो तुमकां ज्यो मार्क केल्ल्यो आहा त्यो सगळ्यो रिपेर करून घेया सो दॅट देर ह्युमन कन्जम्पशन वेदर इट इज फॉर ड्रिंकींग पर्पज, हावस होल्ड पर्पज लायक बाथ एंड ऑल ताका लागून. सेकंडली गोवा वॉटर पॉलिसी 2021 ही पॉलिसी इज एवरी 10 years ही रिवायज जाता. हेज्या पॉलिसीच्या अंडर बेजिकली डिफरंट वॉटर रिसोर्स आहा जे आमचे लोकलूच न्ही, बाकीचे लोक जे इंडस्ट्रियल पर्पज ऑर एग्रीकल्चर पर्पज हेका लागून जे यूज जाता पळय तितून ही बोर वेलूय येता, ही ओपन एअर वेलूय येता जी बेजिकली वन ऑफ द वॉटर रिसोर्स ही तेजे अंडर प्रिजर्वेशन करूंक जाय म्हणून गव्हर्मेंटाचो बेजिकली एक मुद्दो आसा. फोर्थ व्हेरी इम्पॉर्टंट पॉयंट, ही आख्खी एरिया बेजिकली फोंतायन्स अंडर युनेस्को येता. So it is declared as a UNESCO dedicated zone in the year 1984. So this well also comes under that preservation. So if तुम्ही तशें पळयता जाल्यार गव्हर्मेंटाची इकॉनॉमी इज ऑल्सो डिपेंडंट ऑन दीस वेल. सो तशी ती रिस्टोर जावंकूच जाय. आमी बेजिकली डिफरंट गव्हर्मेंट अथॉरिटीक ऑलरेडी बेजिकली लेटर केली आहा, लोकल कॉर्पोरेटाक इन्फॉर्म केले, कांयच बेजिकली एक्शन येवंक ना. आमी CCPक लेटर केली, आमी हेल्थ डिपार्टमेंटाक लेटर केली. हेल्थ डिपार्टमेंटान फक्त आपल्या कडेन एक्सपर्टीज ना म्हण अशें सांगलां, मॅन पावर ना म्हण सांगला, इक्विपमेंट ना म्हण सांगला. सो तेणी ऑलरेडी बेजिकली लेटर एका बरयल्ली आसा CCPक. सो CCP कितें म्हणटा दॅट फक्त हांगासर येवन इन्स्पेक्शन करून गेल्या, बट तेणी बेजिकली एका आजुनी परमनंट सोल्युशन फायंड आउट केल्लें ना. रिपोर्ट दिलो तुमकां हेल्थान? आमकां रिपोर्ट बेजिकली जो हेल्थान दिला तो फक्त तेंचे कॉरस्पॉन्डन्स जंय जाला पळय जे CCP कडेन जाला पळय, तुमी अशी हांगासर येवन इन्स्पेक्शन करा, टेस्ट करा आनी टेस्ट करून बेजिकली कितें तेजो फायनल रिजल्ट येता पळय ते सगळें करून म्हणून तेणी केला, इतलेंच केलां. तेज्या फुडें कांय जावंक ना. आतां आमी ऑलमोस्ट 2 वर्सां जालीं तेंचे कडेन फॉलोअप करता. सद्याक तरी काय थंयसर हे फुडें प्रोसिजर तेणी एक्टिवेट करूंक ना. बांयन तुमकां सिवेज बी दिश्टी पडटाले पयलीं वयर? हय, हांगासर फ्लोट जातालो न्ही, हांगासर बेजिकली सगळो सिवेज फ्लोट जातालो. हेच्या खातीर रेजिडंट्साक वास बीन तसो प्रॉब्लम? हय, सो त्या रिपोर्टाचेर अशें बरयल्या थंयसर एक फावल स्मेल येता म्हणून. सो ते कितें करता, CCP येता फक्त 6 म्हयन्यान बेजिकली थंयसर उदक काडटा, भायर उडयता आनी वयता. सो दॅट इज नॉट परमनंट सोल्युशन. परमनंट सोल्युशन इज सिंपल. आमचो मुद्दो आतां फायनल आमकां जो आमी ताका क्लियरली बरयल्लें एक परमनंट सोल्युशन काडा. एका परमनंट सोल्युशन इज ओन्ली वन थिंग. ही बांय जी कोणें फोडल्या एका बेजिकली ही बांय सिवेज कोणाचो तरी कनेक्टेड आहा. तुमी या तेंचे कडेन तें मिशीन आसता जे डिटेक्ट करता खंयसर बेजिकली खंयसरल्यान तें बेजिकली लीक जाला ऑर तुमचे ते भायर फोडीत वयता ते इंजिनियर हाडून. सो ते येवन तेणी एक्चुअली करूंक जाय, तें आजून तेणी केल्लें ना. ओवरऑल कितले घराक अशें इफेक्ट जाता हो बांय कंटेमिनेट? आतां तुमी तशें पळोवंक जाल्यार सर ही बांय सगळेच जाण यूज करताले. हांगा आतां ऑलमोस्ट 50 बेजिकली रेजिडेन्शियल घरां आसा. सो हे 50 लोक बेजिकली ते पयलीं उदक यूज करताले आनी आतांय तुमी एक जनरल सर्वे काडीत सगळ्यांक बेजिकली ते उदक यूज करूंक जाय.
सो ते गव्हर्मेंटाक हरशीं म्हणून कळटले. सो आमी म्हणटा म्हणून बेजिकली तुमी सारकें करिनाका. दीस इज अ पब्लीक इशू. इट्स अ पब्लीक इशू. म्हाजो पर्सनल हेतू ना हितून. फाल्यां जर तर बेजिकली ही बांय ना जाल्यार हांव टॅप वॉटर तरी स्टोर करून यूज करतलो. बट इन द लॉंग रन जेन्ना गोवा गव्हर्मेंटाचो एक विजन आसा दॅट आमी आमची वॉटर स्कॅरसिटी इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट वर्ल्ड वॉर. So that time this is the only source which can actually provide water to the entire area. Of course तुमकां तेंय सांगलां that it is coming under that UNESCO heritage zone. So त्या बाबतीन if it is providing revenue to the government in a different indirect manner जाल्यार ही तुमी रिस्टोर करूकच जाय. बारीक बारीक हांगा हॉटेल्स दिश्टी पडटा. तेंच्यांनी केन्ना हे सांग इश्यू काडल्या की ते कॅफे जे आसा पळय जे आतां येयल्या पळय ते कोण सद्याक ते यूज करिना उदक. बट ते कितें करता ते वॉटर टँकर घेवन येता. कित्याक तांकां सद्याक खबर ना हे यूज करताले हावस होल्ड युजाक और आनी कित्याक लागून यूज करताले पळय तांकां खबर ना ते. सो हे रेजिडंट्सूच जाणा दॅट हे उदक आमी हावस होल्ड फॉर ऑल पर्पज वेदर फॉर वॉशिंग क्लोथ्स और आयदनां धुवपाक न्हावपाक हे उदक आमी यूज करताले. WDN सांगलेलें की सगळे वॉटर बॉडीज ते रिवायव करतले. ओके आनी तेज्या नंतर हे तुमकां मेन थिंग रेजिडेंटल एरियान ओल्ड सारको आनी तुमी सगळे डिमांड करता. सो तुमी WRD कडेन कितें म्हणटाय? हय सो WRD आतां पळय WRDचो खूद गोवा वॉटर पॉलिसी जी आसा जी गोवा गव्हर्मेंटान जी काडल्या ती खूद तेंच्याच डिपार्टमेंटान नोटिफाय केल्ली आसा. सो 7 वर्सां जालो म्हणटा कंटेमिनेट अजून. हय सो आतां त्या बाबतीन आमी कितें आमी हांगासर सर आमी सगळे एल्डरली लोक. सो लोक थंयसर डायरेक्ट WRDक मेवल्ले ना. सो तेंचो सायडल्यान आयज पसून कोण येयल्लो ना. सो आमी फक्त CCB इन्फॉर्म केल्ले आनी जो लोकल कॉर्पोरेटर आहा ताणें तरी कांय एक्शन घेतलेलें ना हेजेर परमनंट सोल्युशन फायंड आउट करूं. सो आमी आतां WRDक वचोंक लागले. आतां ते फुडें जर तर करता जाल्यार वेल एंड गूड. दॅट विल बी लायक आमकां अशें म्हणटा तूं जाणा आमी लास्ट रेसॉर्ट म्हणटा पळय तसो. अच्छा सिमी का है? अगर मैं बोलता हम बुला रहे हैं तो वेट कराता ना. The new Suzuki Avenue, more zip. गोवा गव्हर्मेंटाचो एक सिवरेज सिस्टम एंड सॅनिटेशन सर्वीस मॅनेजमेंट रुल्स आसा. त्या रुलाच्या अंडर बेजिकली तेणी क्लियरली बरयला दॅट इफ सपोज खंयच्या एरियेन सिवेज सपोज फोडला और कोणें आमकां खबर ना वेदर इट इज डन बाय गव्हर्मेंट और प्रायवेट तेणी येवन चीफ इंजिनियरान तांच्या ऑफिसांतल्यान PWDच्यान तेणी येवन हांगासर बेजिकली इन्व्हेस्टिगेट करूंक जाय आनी तेणी तेचो रूट कॉज फायंड आउट करपाक जाय. इफ सपोज जर तर तो कोणें तरी प्रायवेट रेजिडंट केला जाल्यार तो फूल कॉस्ट तेजे कडच्यान रिकवर करूंक जाय. किंवा काम तेजे कडेन पयलीं करून काडूंक जाय आनी मागीर ते करना जाल्यार गव्हर्मेंटान करूंक जाय आनी कॉस्ट तेजे कडेन रिकवर करूंक जाय. सो आमकां सगळ्यांक हांगा वी सस्पेक्ट दॅट बेजिकली दीस हॅज बीन डॅमेज बाय वन प्रायवेट पर्सन हू एवर स्टेज इन दीस एरिया. बट आमी अशेंय म्हणूंक सोदता ताका लागून दॅट इफ सपोज जर तरी बांय रिस्टोर जाली सो फ्युचरान ती बांय त्या पर्टिक्युलर मनशाक बेजिकली ती दिवंक जायना. कित्याक परत ती मागीर शक्यता आहा की ते परत तशेंच जातले. आख्खे हे फॉन्टेनास एरिया आहा पळय सगळे कितले बांय आहा? दोन म्हटल्यार आतां ती कशी तेणें सांगल्या एक ती मातशी फुडें हांगासरल्यान ऑलमोस्ट 200 मीटर हय दोनूच आहा. बंद केल्या वयल्यान बंद केल्या आनी तितून लोक ते बिल्डिंगाचे लोक यूज करता पंप घातले लोकांनी. तशें म्हणजे हो एकूच बांय. होय इम्पॉर्टंट एक्झॅक्टली. आतां हो पॉयंट तुवें सारको सांगलो. हो आमी बेजिकली चिंतूंक नासलो. बट तशें पळोवंक जाल्यार हांगा 1000 लोक रावता. 1000 लोकांक एक बांय म्हणल्यार खूब जाली. आनी ती दुसरी बांय आहा पळय ती त्या सायडल्यान आहा ती थंयसर केन्ना सुकना. ओके म्हणजे फुडले आमी अगर चिंतता फुडले एक नेक्स्ट सेंच्युरी ऑर कितले डिकेड्स जाल्यार खूपच म्हत्वाचो बांय आसतलो सारको. एक्झॅक्टली तेच न्ही आमी तेच म्हणटा कित्याक पळय नेक्स्ट जनरेशन कूड बी द फायट कूड बी ऑर द वॉर कूड बी फॉर वॉटर. बिकॉज हांगासर बेजिकली सगळ्यांक खबर आहा म्हादे बेजिकली शुअर ना गॅरंटी ना. सो इफ तुमकां जर तर असो एक इनलँड बेजिकली वॉटर रिसोर्स मेळटा हो वॉटर रिसोर्स बेजिकली आमकां देवान दिला तो आमी बेजिकली प्रोटेक्ट करपाक बेजिकली आमी थोडेशे लोक आसा हांगा जे दुसऱ्याची म्हणणी तीच आसा तेका लागून आमी हांगा आयज उबे जाल्या सगळे जाण. आनी सर तुमची भलायकी कशी आहा जोर येता कितें येता काय ना आनी आमचे वास पळय आहा ह्यो हांगा दुयेंस पडलेले खूब जाण फाटल्या हेज्या खातीर कंटेमिनेट जाल्या म्हणून. ना डेंगू जालो डेंगू जालो मलेरिया ते हांगा येता आनी फकत बाजारांनी पळयता उदक आहा तुमचे उदक रावता वय कोट्यांनी उदक रावता तेन्ना तेंका हांव सांगता तुमी बांय वचून पळया. आतां भायले रस्ते पळयता रस्ते कशी पळयता ते बांय पळयना. ना आमचे देवान वाज पळोवंक येता ते भायले पळयता ते वय पूण तेंकां सांगलें तुमी किमसांग लागून येता जाल्यार तुमी बांय पळया म्हण. ते म्हणटा आमी नुस्तें घातल्या हें घातलें तें घातलें म्हणटा पूण दॅट इज नॉट ए सोल्युशन.
आनी हें आतां आमी हांव खरें म्हणून तुका सांगलां तशें ही बांय हांव एवरी इयर हांव मेंटेन करता पेंट करता हांगा रेजिडेंट सगळे येतात आनी बस जावपाचें रेजिडेंट्स यूज करता पयलीं केन्ना करताले पयलीं आमी भुरगेपणासून हिंगा न्हांवताले तेन्ना यूज करी हय न्हांवताले लोक उदक वता आनी आजून पासून जसो णव ना जाल्यार पळय बिवर हिंगा आतां फक्त 7 वर्सां जाले काही कंटेमिनेट आहा म्हणून यूज करूंक ना आतां यूज करूंक जायना पिड्ड्यार जाल्या म्हणून यूज करी नाल्यार यूज करता हय हय यूज करपाचे ते नाल्यार यूज सगळीं यूज करताले आमी तेंचे तुका ते सगळे हॉटेलाक हांगासून उदक करताले आतां मरूंक जायना पिड्ड्यार जाल्या म्हणून पिड्ड्यार जाल्या. आतां सारकें जाल्यार परतून यूज करतले डेफिनेटली आनी कांयच ना आमकां उपाय न्हू तर हो जो बाय आसा पोर्तुगीज काळाचो तर ते म्हणटा की आतां जर उदका खातीर हो तुमकां धाकटो इशू दिसता पण फुडले पिळगी फुडले तुमी सांगला एक 2-3 डिकेड वर पयले उदका खातीरच एक व्हडली झगडी जातली त्या फुडले पिळगे खातीर आमचे फुडारा खातीर आमचे फुडले नॅक्स्ट जनरेशना खातीर हे सगळे बाय फक्त हो बाय न्ही अशे कितलेशे बाय जे उदक कंटेमिनेट जाल्ले आसा उदक जे पिड्ड्यार जाला ताका रिवायव करपाचें खूब गरजेचें आहा फक्त आयचे चिंतून न्ही फुडले खातीर म्हणटा की हे सगळे बाय रिवायव करूंक जाय आनी लोक कितें म्हणटा तांकां टेम्पररी सोल्युशन नाका परमनंटली हो जे कंटेमिनेट जाल्या उदक जे कंटेमिनेट जाल्ल्या ते सारकें करून दिवचें कौशल पालेकरा बरोबर हनुमंत नेगलूर तुमी पळयतात GNH तुम्ही पळयतात GNH पंचमृता फोर्टिफाइड राइस, जिसका पीला दाना है संपूर्ण पोषण और स्वस्थ जीवन की पहचान। अब घर घर में पंचमृता।